आमी बायलां म्हणलें काय ना शॉपिंगेक सारकी बुल्लुसता खंय वचत थंय आमकां शॉपिंग करपाक जाय आनी चडशीं लोकां जीं आसा गोंयचीं ही मुद्दम बेळगांव वता शॉपिंग करपाक वतात की ना सगळीं जाणां आमी शॉपिंग करपाक बेळगांव जेन्ना वता तेन्ना आमी खुबश्यो साडयो खरेदी करतात भाज्योय घेतात आनी तातूंत मेन आमी प्रामुख्यान वतात ती भांगरां घेवपाक कित्याक भांगरां आनी गळ्यान ज्वेलरी आसता तेन्ना बायलां सारकी एक वेगळ्याच लेवलाचेर पावतात आनी ज्वेलरी म्हणल्यार केन्ना बायलांचो सारको वीक पॉयंट हय काय ना. तर आमी जेन्ना बेळगांव वता तेन्ना खडे बाजार हो असो एक मार्केट आसा थंय एम.एस. पोद्दार ज्वेलर्स आसा त्यांचो 135 वर्सांचो वारसो आसा आनी तांची ही चवथी पिढी जी हे ज्वेलरी शॉप चलयतात आनी म्हाका दिसता गोंयचे खुबशे लोक थंय पावलातूय आपल्या वेगवेगळ्या ओकेजना खातीर ज्वेलरी घेवपाक लग्न म्हणा किंवा पुजा नाल्यार कसलेंय जर बरें कार्य आसा जाल्यार भांगर घेवपाक आमी वतात आनी मुजरत वतात ती पोद्दार ब्रदर्सांचे कडेन जेन्ना थंय वता तेन्ना तुमकां वेगवेगळे तरेचे डिझायन्स पळोवपाक मेळटा जे चडशे आमकां गोंयान मेळना. तेंच्यो ज्यो डिझायन्स आसता त्यो वेगळ्योच आसता हटके अशें असतात आनी मातशें कितें तरी वेगळें मेळ्ळें काय ना बायलांक तुमकां खबर आसा कशी खूश जातात ती आनी तशेंच आमकां बऱ्यांतले बरे पॅटर्न आनी बऱ्या कॉस्टाचेरूय आमकां मेळटा. आमची किंमतूय आमी तितलेच पळयता जेन्ना बरे पॅटर्न पळयता तेन्ना आमी रेट्सूय मातश्यो पळयता आनी रेट्सूय थंय बेस्ट आसता प्युअर क्वॉलिटी म्हणटा तशे बऱ्यांतले बरे ज्वेलरी आयटम्स थंय मेळटात आनी भांगरूय तितलेंच बरें आसता. सो मुद्दम आमी थंय वचया जेन्ना तुमकां दिसता की ज्वेलरी घेवपाक जाय जाल्यार आमी खंय वतली पोद्दारां कडेन वतली आनी आमी येवपाची आसा बेगीनूच आनी आमच्या खातीर डिस्कावंट आसतलो न्ही. आमी तशी बेळगांव लग्नाच्या निमित्यान आनी हाज्या म्हणजे चडशी लग्नाच्या निमित्यान बेळगांव खूबदां वचप जालां. पत्रिका छापपाकूय वचप जालां लग्न पत्रिका आनी शॉपिंग म्हणजे साडी ज्वेलरी सगळें म्हणजे बस्तो लग्नाचो सांगपाचें म्हणजे लग्नाचो बस्तो काडपाक कळ्ळें. आनी ह्या शॉपाचेर आमी गेल्लीं आसात पोद्दार ब्रदर्स आनी तशें बरें आसा तांचें आनी म्हणजे सांगपाचें म्हणजे कितें आसा खडे बाजारांत तुका शॉपिंग म्हणजे इतकें बरें की तूं दोळे धांपून तुका बाजार करपाचो शॉपिंग करपाचें. कोणाक आपल्या लग्नाच्या निमित्यान जावं कसलेंय फंक्शन आसा मोठें फंक्शन जावं बारीक फंक्शन आसा त्या निमित्यान जर बेळगांव वचून खरेदी करपाची आसा तर हे पोद्दार ब्रदर्सा कडेन वचून खरेदी करपाची. इतकें बरें खरेदी सेंटर आसा हें आपल्यान अवश्य थंय वचचें आनी खरेदी करची. हांवें 10 वर्सां फाटीं बेळगांव गेल्लें तेन्ना म्हागेले कानांतले सांडले म्हूण हांवें त्या पोद्दार हेतू शॉपांतल्यान वचून हे कानांतले घेतले ते आतां 10 वर्सां जालीं तशेंच आसा. हांव 15 वर्सां पयलीं गेल्ले बेळगांव शॉपिंग करपाक लागून फ्रेंड्स म्हणपाक या आमी भोंवपाक बेळगांव या म्हणून अशी गेल्ली आसतना आमी पोद्दार हांचे कडेन पावली. थंय हांवें चांदीचें निरंजन घेतिल्लें निरंजन तें आजुनूय हांव देवाक तेच वाज आजून हें आसा बरें आसा म्हणजे काळें पडूंक ना. बेळगावमध्ये खरेदीसाठी सर्वजण भरपूर वेळा जातात पण खास ज्वेलरीसाठी सर्वात सुंदर आणि उत्तम दर्जाचे दुकान म्हणजे पोद्दार ज्वेलर्स. तिथे उत्तम दर्जाचे दागिने खूप सुंदर असे भेटतात. तिथे डिझाईन्स खूप छान छान सुंदर प्रकारचे मिळतात आणि ते डिझाईन्स महाराष्ट्र कर्नाटक वेगवेगळ्या राज्यातले जसे आपल्याला पाहिजे तशा प्रकारचे बनवून देतात ते. त्याच्यामुळे पोद्दार ज्वेलर्स हे सर्वात भारी ज्वेलर्स आहे.